सांग त्यानं कितें आयकलो तुगे चेडूं आतां शारोन हय इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट जाता हय तुगे जे रिएक्शन जाय म्हाका कितें जालें जाणा मरे तें लास्ट इलेक्शनाक सगळे इलेक्शनाक आमगे चेडवां भोंवताय हांव वचना कोणागेर हांव केन्ना केन्ना खंय वचना ती भोंवताय आनी हांव केन्ना जाल्यार कोणाक फोन करतालो लास्ट इलेक्शनाक आमगेर वाडो नोब्रेज आनीक हे चालवाडो हे दोनी एक बूथ आसता आनी हे बूथ मरे म्हाका इलेक्शनाक बसलेले पाटी 600-700 वोट थिंगा केन्ना फाल जालें 700 वो 600 तेज्या सकल्याक म्हाका केन्ना वोट पडलें थिंगा खंयच्या टायमार बसले हे पाट थिंगा म्हाका 250 वोट पडली 250 वोट 250 वो 260 इवन मिनीन पळय इलेक्शनाक बसला जेलाक त्याक देखून तेजो थिंगा 450-500 पडले वता आनी म्हाका पळय 250 तेजो हांवें बाय तेंक म्हणलें बाय तूं भोंवना आहली तें म्हणलें डॅडी आमी भोंयलें आनी आतां आनी खंयसर गेले म्हणटाय आमी वोट घायली तेका लागून म्हणून डॅडी हांव पळय पाट इलेक्शनाक बसता चारवाडो थिंगा नोब्रेजार चोवपाक लोकांक आपण एक कोणाक एक नेवा पयशे दिवपाना कोणाक कांय दिवपाना आनीक आपल्या लोकांक गेले हांव मन चोवपा जाय खरें तें आज बरें आयज लोक ओके तेन्ना हांवें म्हणटा तूं बसता हांवें बसत हांवें कांय तेका एक कोणाक हें केलां फोन केलां आनी तें बसलां आनीक एक्झॅक्टली मरे मुगेलो नोब्रेजाचो लोक सदां म्हजे बरो आहा सदांच म्हाका केन्नाय केलें ना आनी म्हाका एक सारको विश्वास आहा तें आतां बसलो न्हू तें जिखतलें लोक हांगा बरो आहा पूण आतां मुगे इलेक्शनाक कितें जालें तें म्हाका एकूच डावट आहा तो हांव तुका सांगना कित्याक आमी सदां म्हणलें जाल्यार तें म्हणटा पटरी आमी कित्याक तें म्हणटा म्हाका डावटा आतां म्हाका पटलें म्हज्या चेडवागेलो रिजल्ट तुगे वोटींग ईव्हीएमाची जाली आतां हे बॅलेट पेपराची हें बॅलेट पेपराचें देखून मुगे हांव गॅरंटी तुका मुगेलें चेडूं जिखतलें गॅरंटी कित्याक मुगे लोक सगळो मुगेलो सारको आनीक दुसरो पॉयंट म्हणटा लास्ट इलेक्शनाक मुगोडे सगळीं पंचायत मुगो आहले एक सोडून कोलींचे 4 जाण मेंबर आसा न्हय 3 जाण आहले हे सगळीं पंचायत मुगोडे टोटल कळ्ळें प्लस मुगोडे about 980 वोकर आहले मुगोडे सारके स्ट्रॉंग सारके आतां इलेक्शन हांव कितको पिड्यार जाला तो एक रचलेलो देव जाणा कित्याक हांव तुका सांगता हें ईव्हीएम मशीन आस पासून इलेक्शना रिजल्ट सारको मेळना म्हणजे तें ईव्हीएम मशीन पळय म्हणटा तेन्ना तें कितें जाता तो रिजल्ट सारको मेळना कित्याक हांवें लास्ट टायम एक पाट सांगलें जाणा म्हाका आसतालें आनी मागीर सगळे कोर्टान पटान गेले आनी आज म्हाका दिसता खाली इंडियेक ईव्हीएम मशीन एकूच इंडियेक वच तें बंद करूं सोद न्हय 3 कोडे आहा तें एक कोडेन आहा तें खूंय इंडियेक एक कोडे आहा तें एशियाक आनी एक कोडे आहा तें खंयचे एक आफ्रिका खंयचे गांव आहा त्या कोडेन सगळ्यांनी बंद केलें एक्चुअली ईव्हीएम मशीन काडपी म्हणटा जापनीज तेमी मॅनिप्युलेट जाता म्हणून बंद केलें पूण आतां आमी इलेक्शनाक पळय म्हणून आमी रडप न्हू हांव एकदम हॅपी आहा पळय म्हणून हांवें सगळ्यांक गेलां म्हाका प्रॉब्लेम कांयच ना हांव सारको हॅपी हांवें केन्ना एक उतर हें म्हणलें कोणाक आनीक हांव जाणा मुगे ह्या लोकांनी म्हाका हे म्हणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी म्हाका तेंगे ओटाचेर हांव एक पाटी म्हाका CM पासून केला तेंगे ओटाचेर हांव CM जावन गेलां गोंयचो तरी हांव तरी पयलो मायनॉरिटी तर CM ही गोंयांत जायना जाल्यार आनी कोण मायनॉरिटी CM जावपाक शकनासलो सो म्हाका हे बाणावले लोकांचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो उपकार आहा आतां इलेक्शन एस जाता तेस जाता कितें जाता आनी कितको जाता तें एक देव जाणा पूण रिजल्ट पळय म्हणटा हेजो रिजल्ट पळय म्हणटा हेजो MLA हेजो MP हेजो तो रिजल्ट फकत लोकांचेर लोकांक कोणाचो गुन्यांव करूंक जायना आनी हांव तरी गुन्यांव पळोवना खूब प्रॉब्लेम जातालो आतां हें बॅलट कित्याक कोणाचें म्हाका समजना आतां हें बॅलटाचेर तूं काडलें कितले RG लोक कितलो येतलो RG कितली येतली ती पंचायतां आम आदमी कितली येतली ती पंचायतां काँग्रेसी कितली येतली ती पंचायतां आनी लोकल आपल्याक इंडिपेंडंट कितें जातली आनी BJP कितें जातली आतां तूं कोटालें सगळें टोटल इलेक्शन म्हणटा आतां कोटालें बाबा कितें जातलें इतलेंच बाकी बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी लायक कोलवा
ओल्ली खारमोणा कावेलोसी हितून तुगे रोल कितें आसा पंचायत हांवें सांगलां सगल्यांक बाबा येतो मुगेलो हांव मागीर रोल करून गेलो ना येतो मुगेलो हांवें म्हगे चेडवाचें अजून चेडवा लागून हांव गेलो ना म्हणून भोंवपाकू चेडवा लागून गेलो ना मरे हांव आनी हांव दुसऱ्या लागून कितें करतलो ताका लागून कितें सांगता जो येता तो आज बरो आसतलें कित्याक हांव कोणो जालो म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना कित्याक हांव आतां आमदार ना 5 वर्सां आमदार दुसरो आहा आनी कितें जाता आमकां पूण लोक म्हजे बरो आहा आज पासून गोंयचे लोक म्हजे बरो आहा आज पासून कित्याक हांव गेलोले कडेन म्हाका कितें रिस्पॉन्स लोकांक मेळटा म्हाका खबर आहा